आम्ही चीफ ऑफिसर खूप पहिले आणि खूप ऑफिसरूय पहिले कळलं न्हू. सो म्हाका दिसता हेजी आमचे पालकमंत्री जो आमचो काम करता बऱ्यापैकी पालकमंत्र्यान दोन्ही आमदारान हेजी दखल घेवची, मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची, UD मिनिस्टरान दखल घेवची आणि हेजो एक सूक्ष्म रावचो. आमी हांगा कामां करपाक गेला, आमकां टायमपास करपाचो ना हांगा म्युन्सिपालिटीन. आमचे कितें प्रामाणीक काम करतले आनी वयतले. आमकां इतलेच हेंच्यांनी न्याय दिवचो. असले चीफ ऑफिसर जे अशें करता तांकां सांगचें की अशें करचें न्हू. की लिंडन डिसोजा आमचो LDC आमकां काय प्रॉब्लेम आतां आमचो CO चीफ ऑफिसर आहा म्हणटा तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड म्हणटा आपूण आनी आपणाच्या हेचेर हाडला. आमकां काय प्रॉब्लेम ना. म्हाजें म्हणणें कितें आहा, तुमी जर ताका बसोवपाचें आहा न्हू प्रॉपर प्रोसिजर करा, कितें एज पर प्रोसिजर कितें आहा तें करा आनी तुमी हाडून बसया. तो आपूण एक्सेप्टेड केल्ले आहा बाबा आपूण तेणी हें केल्या म्हणून फॉर्जरी केल्या हें सगळें केल्या. आमी म्युन्सिपल कावन्सील रेजोल्युशन घेवन हें केल्लें आहा आनी इतलें आसतना तो चीफ ऑफिसर आमचो आहा तो म्हणटा आपणाच्या हेतून पडटा, आपणाक कितें कोण विचारपी कोण ना म्हणटा. जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम काय ना. प्रोसिजर तूं कंप्लीट कर आनी हाडून बसय, इतलेंच सांगपाचें आहा. आमी आयचो विशय आमचो मिल्टनाचो घेवन आमी चेअरपर्सनाक मेळयली. आमी एक्चुअली कशें जाता की हांगासर कितें तरी एडमिनिस्ट्रेटीव एक डिसिजन घेता, बट देन लोकांक कितें दिसता की सगळे कावन्सिलर्स त्या डिसिजनान इनवॉल्व आसा म्हणून. जायते लोक आमकां विचारपाक लागले की ऑलरेडी तुमी रेजोल्युशन घेवन ताका इन्क्वायरी तेजेर बसया, पुलिसांक तुमी FIR केले, हे सगळें करून तुमी त्याच मनशाक परतून हाडून बसयलो म्हणजे तेंचेर क्लीन चीट मेळ्ळा काय कितें हो प्रश्न आयिल्लो. म्हणटकूच आमकां मातशें खंय तरी तें वेगळें दिसलें आनी आमकां खबर आसा की ऑलरेडी तेजेर जी केस चालू आहा ती पेंडींग आसा, ताका क्लीन चीट मेळोंक ना, इन्क्वायरी जी आसा ती प्रोसेसूय ताजो चालू आसा. म्हणटकूच आमकां कितें आमचें फक्त इतलेंच मागणें की इन्क्वायरी अंटील तेजी इन्क्वायरी काबार जाय, तेजे केसी काबार जाले, ताका क्लीन चीट मेळ्ळें कशें ताका आमी वेलकम करता इन द म्युन्सिपालिटी ऑन द सेम पोजिशन. बट देन टील देन आमकां आतां सद्याक कितें करपाक जाय, ताका आमच्या म्युन्सिपालिटीकून पयस दवरपाक जाय. कित्या खातीर तर आमचे जे सिस्टम्स आसा, जे आमचे डॉक्युमेंटेशन आसा, जेचेर इन्क्वायरी अजुनूय चालू आसा, ते डॉक्युमेंटेशना वांगडा खंय तरी मिसएप्रोप्रिएशन जावचें न्हू म्हणून आमी हे एक बारीकशी आमचो एक रिक्वेस्ट घेवन आमी चेअरपर्सना कडेन आयिल्ली आनी तेजेर चेअरपर्सनान सांगलां आमकां एश्युरन्स दिलें की आपूण CO कडेन उलयता आनी आपूण एक रायट डिसिजन घेता म्हणून. असो आसलेलो मिल्टनाचो तो फॉर्जरी तिणें केली म्हणून सगळ्यांनी तेणी मान्य केलेली. मिटिंगी असलो म्हणजे आर्ग्युमेंट्स जाल्ले आनी आमचे आर्ग्युमेंट अशें जाल्ले आमचे भितरूच कावन्सिला भितर 2 ग्रूप जाले आमचे. तेजे ताका पनिशमेंट ताका दिवपाचें काय ना दिवपाचें, लायट पनिशमेंट दिवचें अशें करून ते वोटिंगाक गेल्ले आमचे. ते वोटिंगाक थंय आमी ते थोडे कावन्सिलर आमी तेंच्यांनी अगेन्स्ट वोट केले म्हणजे ताका पनिशमेंट जावपाकूच जाय म्हणून, कितें तरी तेजें एक्शन जावपाक जाय म्हणून. त्या हेजेर मागीर ताका DMN बसयतालो. त्या DMN बसयतालो म्हणजे थंय सडनली आतां CO काडला आनी ताका हांगा हाडून बसयलो म्युन्सिपालिटीन. आतां हांव कितें म्हणूंक शकता म्हणजे एक घरान चोरी केली तेणी आनी त्या चोऱ्याक त्याच घरान हाडून परत तुमी बसयता हो म्हाका जाल्यार हें पटना. हें खंय तरी म्हाका ते हेज्या भायर म्हाजें ते हेजे भायर आसा, रुलाचे भायर अशें म्हाका दिसता. सो आज आमी रिक्वेस्ट केल्ले CO बाबा ताका आसा तुजो तुमी DMA ऑफिसान बसया आनी ते पनिशमेंट आहा तें थंय दिया. परत म्युन्सिपालिटीन हांगा हाडून ताका आमच्या बसोवं नाका कित्याक हांगा तेणी फ्रॉड केल्लें. फाल्यां सगळें आनी हांगा आनी कितें करूंक शकता तो. तेजेर वॉच दवरपाक कोण आहा, 24 hours काय 8 hours कितें ड्युटी आहा तेजी ते आमी तेजेर कांय कोण वॉच दवरूंक शकना बाबा तो खंय भोंवता कितें करता तो. आतां 3-4 दीस जाले तो एक आमचो मिलिटर म्हणून तुमी सगळे नांव जाण आसतले तो येयला हांगा आमच्या ऑफिसान. तो ऑलरेडी हांगासून ताका सस्पेंड केल्लो आनी म्हाका तेच्या बद्दल कांय खबर ना. तेच्या बद्दल कांय खबर ना म्हटल्यार म्हाका सगळ्या कावन्सिलरांनी कॉल करपाक लागला बाबा तुवें ताका कसो हाडलो काय म्हणून. तेंचेय रायट, कित्याक हांव चेअरपर्सन म्हणून तांकां रायट बाबा कावन्सिलर म्हाका विचारपाक मातशें. पूण जेन्ना हांवें तांकां सांगलें बाबा म्हाकाच कांय खबर ना, हांव विचारून पळयता म्हणून. जेन्ना विचारून पळयता म्हणल्यार हांवें चीफ ऑफिसराक फोन मारलो. चीफ ऑफिसराक फोन मारलो तर हांवें सांगलें का तुवें ताका हाडला काय म्हणून हांगा. तो म्हणपालो हय आपूण हाडला ताका आनी आपणाक म्हणपालो ह्युमन रायट्सासून फोन येयलो म्हणून आपूण हाडला. आनी हांवें म्हणलें कावन्सिलर बोबडी घालता. हांवें कावन्सिलर बोबडी घालता तांकां म्हणपालो तूं आपणाक हाडून आपणा कडेन उलयपा लाय म्हणून आपूण तें कितें सांगता. म्हणजे आतां 3 दीस जाले आनी आयज हांवें ताका चीफ ऑफिसराक म्हाज्या कॅबिनान आपयलो आनी सगळे कावन्सिलरूय हांगा आसलेले.
तेन्ना ताका हांवें विचारलें बाबा ताका पयलीं विचारलें हांवें तुवें ज्या मनशाक हाडला ते खंयच्या आदाराचेर हाडला ना DMAक खबर ना आमच्या स्टाफाक आमच्या म्युन्सिपालिटीन कोणाक खबर आहा तुवें खंयच्या आदाराचेर हाडला तो म्हाका इतलेंच सांगता आपणाक ह्युमन रायट्सासून फोन येयलो आतां फोनाचेर जेन्ना अशीं कामां जाता जाल्यार आनी उरलां न्ही कितें बाबा ह्युमन रायट्सान लेटर केला बा कितें केला काय ना तुका जाय ती मनमानी करता काय सांगिनासतना करता आमकां लोक आमकां विचारता हांगा कोण कोण NGO थंय बायट दिता म्हणल्यार लोकांच्या मनान दिसता कित्याक बाय आमकां कितें तरी मेळटा म्हणून पूण हांव त्या खातीर आयज ताका हाडलो आनी हांवें ताका विचारलें तेन्ना तो आयकून सगळें उलयलो तो म्हाका दुसरें सांगता आपणाक तुका हांगासून ट्रान्सफर मारता आमकां म्हणजे ट्रान्सफराचें बीन हांव तुका उलोवंक ना हांव तुका उलयत तुवें खंयच्या खातीर हाडला तुवें फोनाचेर हाडूंक शकता आनी तूं सांग इतलें फोनाचेर हाडूंक शकता वो उठून गेलो म्हणजे खंय तरी बाबा म्हाका इतलेंच जाय आमी आतां 2 वर्सां जालीं हांव चेअरपर्सन आसा आनी 2 वर्सां भितर आमची खंय तरी म्युन्सिपालिटी सारकी बरे भशेन चलताली खंय तरी हें अशें जातकूच परत म्युन्सिपालिटीचें नांव घाणता आनी कावन्सिलाचें नांव घाणता हांव इतलेंच सांगता बाबा हेचेर कोणी तरी एक्शन घेवची हांव UD मिनिस्टर विश्वजीत राणेकूय सांगता सराक की बाबा हें अशें कितें घडलां तितून आमचें नांव घाणता फूल कावन्सिलाचें नांव घाणता तुमी मातशें हेचेर कितें दखल दिवची आनी तुमी पळयचें इवन DMAक पासून हांवें फोन मारलो DMAक हेच्या बद्दल कांय खबर ना म्हणजे सगळें ब्लँक जावन हो आपणाक जाय तें करता जाल्यार जायना न्हू आमकां खबर आहा म्युन्सिपालिटीन कितें प्रॉब्लम आहा तो आमी सांगपाचें तुवें म्हाका येवन सांगपाचें बाबा अशें अशें कितें करुया हांव तेन्ना सांगता तुका कावन्सिलराक उलया म्हणून तूं डायरेक्ट डिसिजन घेतलो जाल्यार आमचो फायदो कित्याक लोकांक मेळपाक खूब त्रास करता लोकांक पब्लीक सर्वंट आसतना तर लोकांक ती खंय तरी अपॉयंटमेंट दिवपाक स्लिपीक मागता तुमकां कितें खबर आहा म्हाज्या कडेन एक स्लीप आहा पळय हांव तुका आतां कितें म्हणटा तेच प्रॉब्लम जाला न्हू येवच्यान कंपनीचो भंडार येयल्लो आसा आमी आमची कामां पळयतले काय हें पळयतले पूण हें अशें जायनासलें पयलीं हें पयलीं फडें जालें आमच्या हितून जायते आमचे चीफ ऑफिसर तारी सर येवन गेलो ब्रिजेश आमचो दिपेश येवन गेलो इवन DMA पासून आमकां बरो हें करता UD मिनिस्टर आमकां इतलो हें करता मानता बाबा तो आमची इतली कामां करता आमचे सगळे तिनूय आमदार आमचो मिनिस्टर बाबा हितून जाल्यार सारको भितर म्युन्सिपालिटी कितलेय गोश्टी जाल्यार तोय करून घेता आमकां पूण जेन्ना अशें तर जाता जाल्यार व्हेरी बॅड बट कितपत सारकें जेन्ना पब्लीक सर्वंट ना इट इज रॉंग पब्लीक येवन वयता परत अशें येवन आतां तुमी तेजे कडेन बायट दिवपाचें बट तेचें तुमी आयकपाचें तो कितें म्हणटा तो म्हाका तेचे कडसून आयकपाक वता ह्युमन रायट्सा फोनाचेर सही कामां जाता जाल्यार लोकांकूय हांव सांगता तुमी आनी हावस टॅक्स भरपाची लायनी गरज ना फोनाचेरूच ताका सांग ते हावस टॅक्स बी सगळे ऑटोमॅटीक भरतले अशें घडटा केन्ना फोनाचेर I ought it need to be brought to my notice, but to the best of my knowledge, no. Sir, there is one confusion about the sleep. Public visitors don't allow without house tax copy. Is there anything about that? See, I took over on 20th of January 2025. Okay, so first 10 days I took the stock of the situation wherein, because I was given to understand that in this very municipality there is a serious crunch of regarding the finance matter, and so much so that in the past there have been instances wherein the staff had to wait for the salary for 2 or 3 months. Okay, so the coffer was literally what you earn and what you is equal to what you spend. So based on my earlier experience as a chief officer, I took certain steps, okay, which might have hurted someone. Serious as regard to the recoveries of this municipality which were pending. I have taken very serious steps. One of the steps was that whoever wants to come and meet me directly, meet a chief officer directly, has to first pay the house tax, clear his dues, and then come. Because when you come to the chief officer, you get the attention of the authority, administrative head of the municipality, and whatever your grievances there are resorted most expeditiously. That is what the perception of the public is. Although I do not circumvent any procedure. Just observe that the cases for which there used to be public visit were either related to the waiving of their house tax or waiving of their interest, penal interest, which is system generated, so on and so forth. So mostly the related issues were, the visits were with respect to the house tax. So we made a slight change stating that you have to produce the copy of your latest house tax paid.
Now, it's fine that nobody carries house tax receipt in his pocket every day whenever you walk into the municipality. Yes, but you can. There are my staff here. You can go to the respective section and assess and get a remark from the staff. I already instructed to them. If such people come, what is the balance of their house tax? Please let them inform. Please let them be informed. Okay, and in doing so, we found out so many cases wherein the house tax was not even paid. On the contrary, the people were coming here for some other work or whatever. Okay, so in doing so, it has resulted in unearthing of numerous cases wherein house tax was not even paid. Now, this feedback is not from me. This feedback is from my staff. जो सस्पेंड आसलो ताका हांगा हाडला सो तेचेर तुमचें रिएक्शन कशें कितें? हेच मॅटराचेर आज म्हाका चेअरपर्सन तांणी म्हाका आपल्या चॅम्बरान आपयलो इन प्रेझन्स ऑफ अदर कावन्सिलर्स आनी म्हाका विचारिल्लें की तूं कितें केलें कशें. सो I called my head clerk and other officials who had actually dealt with the matter along with the file. तांकां दाखयली सांगपा लागलो की तुमकां जें पळय कितें तरी मिसइन्फॉर्मेशन कितें तरी आसा तें हांव तुमकां सांगता कशें कितें तें. ताका फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगता की ही इज नॉट रिइन्स्टेटेड. ही कंटिन्यूज टू बी ऑन सस्पेन्शन बट ओनली हीज स्टेशन ऑफ रिपोर्टिंग. सस्पेंड केल्या उपरांत स्टेशन ऑफ रिपोर्टिंग दिवप आसता. This is station of reporting has been changed at his request because there was a request from him. There were 2 successive communications wherein he had invited attention to how the injustice was meted out to him by the Mormugao Municipal Council, enumerating the various facts. The first fact is that which he highlighted prominently, that he was suspended somewhere in April 23 and in January 24 he had met with an accident and he had enclosed all his medical reports and all those things, and he had requested that due to this medical reason he should not be made to travel too far to Panjim, but he should be given a nearby place of reporting station. So accordingly we considered it sympathetically because in successive things he had enumerated that he was not paid subsistence allowance since April 2023. So it's heartening. I mean, it's first of all injustice on that part. Okay, then he had enumerated so many court judgments wherein attention was invited of this office as how Supreme Court, even Honorable Supreme Court, has even taken the serious cognizance of the matter. So we should not, and also he had given, there was a mention that he would be considering to approach Honorable Goa State Human Rights Commission. There have been instances in the past wherein such instances were brought before the Honorable Commission. The serious strictures and human rights authorities had come down very heavily in this matter. So me being in the administration, I was aware of all those facts, and it is not that when a law is existing, when the established law is existing, the law of the land has always to be upheld. Why we should wait for that? Why the person should wait to go to court and then deliver the justice? So the basic fact remains is that we at our level have to consider the case sympathetically, even though it might not have been considered in the past, which it ought to have been. His case is considered now.